अंदू गोयचे पर्यटन वाडू येता, पर्यटकांक गोंय येवकार दिता। गोयची देवळां बांदपा खातीर केंद्र सरकार पूर्ण सहकार्य दितलेच। तेच बरोबर पर्यटन खात्याचे वतीन कांय खास स्किमी तयार केल्यात, ताजोय पूर्ण लाव जातलो। केंद्र सरकाराचे मोठे पॅकेज मेळटले। गोंयांत येवपी पर्यटकांक दर्या दर्शनाचोय लाव घेवपाक मेळटलो। केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्रीपाद नायकान सांगले। यावेळी नॉर्मल जातले, कारण जो 2 वर्सां जो गॅप पडिल्लो त्या हेतूंतल्यान लोक आज गोंयान किंवा देशाच्या सगळ्या राज्यांनी येवपाक उत्सूक आसात। त्यामुळे ह्या वर्सा टुरिझम वाडपाची शक्यता आसा। युके टुरिझम गोंयान खूब आसा युकेचे, या त्याच्या खातीर जे विजा ऑन अरायवल आहा पळय या ते करपा खातीर प्रयत्न आसा। हय, आमी सिच्युएशन पळोवन म्हणजे थंयचे सिच्युएशन थंय जर कोवीड चड आसा जाल्यार आमकां तांकां थोडें बॅन कारण ती तेजें संक्रमण हांगा जावचें न्ही होय विचार करचो पडटा। टुरिझम वाडोवचो, बिझनेस वाडोवचो, इकॉनॉमी वाडोवचो, ह्यो सगळ्यो गोश्टी बरोबर आसा, पण ह्याय गोश्टीचो आमकां सगळ्यो गोश्टी आपण हेल्थाच्या संदर्भांनी आमकां विचार काही देशांचो करचो पडटा। पोर्तुगीज काळात मोडिल्ली देवळां बांदपाक पर्यटन खात्याचो कितलो फंड वापरतले ह्या प्रस्नाकय श्रीपाद नायकान जाप दिली। प्रसाद नांवाची स्किमीची ताणें म्हायती दिली, पूण ह्या फुडें मोठे प्रकल्प हातांत घेवचे अशें केंद्र सरकारान थारायल्ल्याचें ताणें सांगलें। आयकात। आमचे जे काही स्किमी आसात पळय न्ही, म्हणजे ज्यो एन्शंट सायट आसात, एएसाच्यो सायटी आसात, ताचे खातीर एक प्रसाद म्हणून स्कीम आसा। त्याचे टोटल डेव्हलपमेंट त्या स्किमीच्यान पयशे दिवन आमी करतात राज्य सरकारच्या माध्यमातून। दुसरी जी स्कीम आसा स्वदेश दर्शन म्हणून, जी पर्यटन स्थळां आसात जी राज्य सरकार धाडटा, ह्या पर्यटन स्थळांचो विकास जावंक जायो, ताका जो जो कितें फंड लागता तो ह्या स्किमी खातीर ती आमी डेव्हलप करतात। आणि ह्या दोन्ही स्किमीच्या माध्यमातून त्याशिवाय अशी एक स्कीम आसा जी आयकॉनिक काही जी स्थळां आसात, म्हणजे जी खरोखरूच भायले लोक त्या खातीर पळोवपाक येता, मागीर ताजमहल सारकी हें आसतली, थंय सगळी वेवस्था दवरपाचें काम। आनी एक तिसरी स्कीम आसा, म्हणजे ह्या तिनूय स्किमांनी सगळें डेव्हलपमेंट आमी कवर करतात। आनी जें कितें राज्याक बजेट दिवंक जाय तें बजेट आमी पूर्णपणे तांकां टोटली बजेट 100% बजेट दितात। खास करून आमकां त्या टुरिझमाच्या माध्यमातून म्हणजे जो कितें फायनान्शियल जबाबदारी ही सेंट्रल टुरिझमाची आसा ती आमी योग्य पद्दतीन हें करतात। ल्हान पयलीं आमचे ज्या स्वदेश दर्शन स्किमीच्यान ल्हान बजेट करताले, खंय तरी 2 कोटीचो, 10 कोटीचो, 15 कोटीचो। ह्या वेळी पीएमान ती स्कीम रिव्यू केल्ली आसा आनी एक प्रोजेक्ट घेता जाल्यार एक मोठो घेवचो, म्हणजे जवळ 50 कोटीच्या वयर घेवचो प्रोजेक्ट अशें रिव्यू जावन आमच्या माननीय प्रधानमंत्र्यांनी सांगलां की प्रोजेक्ट तुम्ही मोठे करा। म्हणजे गेल्या वर्सा आम्ही फक्त 76 प्रोजेक्ट घेतले आणि ते 76 प्रोजेक्ट जवळ 40 कंप्लीट झाले आसात जवळजवळ, आणि जवळजवळ 20-22 प्रोजेक्ट हे कंप्लिशनाचेर आसात। उरले प्रोजेक्ट काही ते पण पूर्ण जातले, पण ह्या वर्साच्या हातून आणि आमी तशेंच 75 किंवा 76 प्रोजेक्ट आणि घेऊन ते फुडल्या वर्सा पर्यंत आमी पूर्ण करपाचे प्रयत्न गोंया खातीर ऑलरेडी हांव टुरिझम मिनिस्टरा कडेन गोंयच्या मिटींग जाली आणि गोंया खातीर काही अशे जे काही प्रोजेक्ट आसा ते प्रोजेक्ट 2-3 प्रोजेक्ट तांकां बरोबर दिवपा लायला। फॉर एग्जाम्पल आमचे करमळेचे तळे आसतले, अशें सुंदर उत्कृश्ट स्पॉट आसा। मागीर वेगवेगळे हातूंच्यान ते राज्य सरकार ठरयता खंयचे हे ते आमचे कडेन धाडटा, आमी अप्रुवल दिता। गोंया खातीर अशें बजेट सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो आसा? सेंट्रल गव्हर्मेंटचो प्रोजेक्ट जो आसा पळय न्ही, आमी एक ओशियनरी जी आसा, म्हणजे आमचे कडेन समुद्र भरपूर आसा, लोकांक वेगवेगळ्या हितून म्हणजे समुद्रांक ती मोठी ओशिनरी करून लोकांक ते मासळीच्या संदर्भात म्हायती मेळची आनी एक टुरिझमाचो एक स्पॉट जावचो अशें तरेचो आमचो एक प्रयत्न ते आनी स्टेट गव्हर्मेंटान आमचे कडेन तो प्रोजेक्ट म्हणला आसा। म्हणल्यार लेखी स्वरुपात तुम्ही प्रोजेक्ट धाडात, ठरयात कितले 3-4 जे कितें प्रोजेक्ट आसतात 3-4 प्रोजेक्ट तुम्ही धाडून दियात। आणि गोंय हे देशाचे टुरिस्ट स्पॉट न्ही तर वर्ल्डाचो टुरिस्ट स्पॉट जाल्लो आसा, त्यामुळे तशाच तरेचे प्रोजेक्ट गोंयांक आसचे हे तेणी मिटिंगेक मान्य केल्लें आसा आनी त्यामुळे गोंयचे प्रोजेक्ट जशे घेतले रोखडेच अप्रूव करून दितले। गोवा 365 खातीर श्यामचारी।